कंटेंशियस इश्यू. स्पीकर सर, हातून जमीन कन्वर्ट जाली. हांव कित्याक इंटरव्यून करता एका तुमचे बाब विजय सरदेसाय. एक्चुअली यू नो मोर देन मी अबाउट टाउन प्लॅनिंग. I don't know more than you. I am the MLA, you are the minister. You should be knowing more. पण कित्याक ते आता कंटेंशन म्हणटा सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाची जजमेंटाची स्टे हाडल्या. ते जर कितें चड आशिल्लें जाल्यार ते स्टे गावपाचें नाशिल्लें. स्टे दिल्या आनी हायकोर्टाचेर बंधन घातला प्रोसिडींग फुडें व्हरपाक कांय गोश्टीचेर. आतां तेणी सांगलें ते 39 कायद्या प्रमाणे खंयचेच कितेंच उल्लंघन ना. आनी परत सांगता ते 16B 1 कोटी वयर जे जाल्ले ते आतां ते 16B तो मिनिस्टर आसतना जाल्ले न्ही. तो मिनिस्टर आसतना कितें हांवें डिमांड केला. खंयचे मिनिस्टर आसतना जाले. तूं अशें लोगो करून गुपली घाल नाका. तुम्ही ताजे 12 बिरस्त्यार केले म्हणून आमी डिमांड केले. 16B स्क्रॅप कर म्हणून. स्पीकर सर, आता 39A म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटा त्या भशेन नेट इन्क्रीज जाल्या 28.05 लाख स्क्वेअर स्पीकर सर, ह्या हावसान हांव सांगता 50,000 स्क्वेअर मिटर जाल्या. तो जे 39.25 म्हणटा कांयच ना. आनी ह्या फ्लोरार खंयच्यान तेणी आंकडे हाडल्या. 16B जो आंकडो जो आहा 1 कोटी 20 लाख आहा. आनी हे जे सांगता 39 ज्युडिशियसली आनी आमकां उत्तर फाल्यां दिवचें पडटलें. हे फक्त 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर फायनल नोटिफिकेशन जालें. ओके स्पीकर सर, म्हजे तशें घेवपाक गेला प्रोविजनल आनी कितें घेतला. 16B चे 9,500 10,000 केसीस आशिल्ल्यो. आनी 9,500 10,000 केसीस म्हणजे 1 कोटी 20 लाख स्क्वेअर मिटर. हांगा 2.5 लाखाचे स्क्वेअर मिटराचे आमी उलयता 39चे. म्हणून हांवें बेश्टें तुका तुका फकत म्हजें इन्फॉर्मेशन कितें मेळटा तें सांगता. इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा स्पीकर सर, ते बऱ्या. I don't want to I will reply to the demand. See, the information that I have says that there is a net 39A म्हणल्यार कितें की you can change in the regional plan, not only in the regional plan, even in ODP areas. What I understand, see, I also understand the Town Planning Act, and this is what it is. Speaker sir, 28.05 lakh square meter net increase झाली. Gazetted 45.09 झाली हा. फायनली नोटिफाईड तो म्हणटा ते भशेन 2,90,000 स्क्वेअर मिटर 2,90,000 स्क्वेअर मिटर फायनली नोटिफाईड जाल्ली आहा. तो म्हणटा ते ना न्ही. मुख्यमंत्रीन एक व्हेरी क्लियर डायरेक्शन दिल्लें आसा की खंयच हिली तुम्ही म्हणटा न्ही ते म्हाका केन्ना जाय ते लोक ते हिल म्हणटा. बाबा कार्लुसान कितें विशय काडलो की बाबा पोंबुरपाचे हिल ते करप ना म्हणून आमी ओके ते घातले. पूण कितें आहा की हे सगळे गोष्टी करपाक ताका परत एकदा अमेंडमेंट हाडचें पडटा आनी ते रेग्युलेशनान परत मॉडिफाय करचें पडटा की म्हाका ते करूं शकता काय ना ते फ्रीज करपाक. तेच्या फुडें स्पीकर सर तो जे सांगता 16B चे जे चालू जाले ते 16B चे 17.2 चे 39 कित्या खातीर परत खंय तरी म्हणून आमी रूल रेग्युलेशन ऑन 39A वी आर फॉलोइंग टू द टी एंड देर विल बी नो वायलेशन एज पर वॉट चीफ मिनिस्टर डायरेक्टिव्स आहा. पॅडी फील्ड आनी हे जे रायस जे खजान लँड जे आहा आनी हिल्स म्हाका केन्ना दिसता 25 ते ग्रेडियंट ते 20 करून दवरपाचे म्हणजे आनी ते स्टिपी स्लोप बी जावचे ना डेव्हलप. हांव ते म्हणना तुजे कडल्यान आमी बाब विजय सरदेसाय कडल्यान खुबश्यो गोष्टी शिकल्या बिकॉज ही गोज इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट. सो यू एज्युकेट मी. आय एम गेटिंग एज्युकेटेड एट दिस मोमेंट. स्पीकर सर, आता एज्युकेट म्हणते अशें आहा की नंबर जर आयकले जाल्यार एज्युकेट जाल्यार बरें दिसपाचें ना, मागीर पडदो उबो रावतलो. स्पीकर सर, आता हें जें जालां तें हांवें ताका नंबर दिल्या जे नॉन डेव्हलपेबल झोनांतल्यान सेटलमेंट जालें ताजें सांगलां. आतां परतें जालां. स्पीकर सर, परतें जाल्लें आहा. कशें जालां? मांद्र्या 313, 399, 161, 164, 165 ऑर्चर्ड आशिल्लें तें इको सेन्सिटीव जालां. परतें जालां रिवर्स. तशें लोलया सेटलमेंट आहा तें इको सेन्सिटीव जालां 2,78,000 म्हळ्यार विश्वजीत राणे हॅज सडनली बिकम कॉन्शियस and has started going into conservation. Speaker sir, I am talking with facts. Speaker sir, so आता हे जे ताजे मन परिवर्तन जाला तो आता दिसपाकूय दुसऱ्या भशेन दिसपाक लागला. तो कपडे दुसऱ्या भशेन घालता, संगीत सो जाला. सो हे जे मन परिवर्तन जर जाता आनी तो जर आता कन्वर्ट करपाचे शिवाय
कन्सर्व करपाक वता. अरे तुवें अरे एप्रिशिएट बाबा पळय. विजय तुवें ते तूं आतां उलोवपाकूच ना. कितें आतां स्पीकर सर? तूं आतां ओके आयकून घेता. आकडे खंयचे दितात He is, should I speak or I not speak? No, You you tell me, simple. Please continue. Speaker sir, so I am now saying that there is a parivartan. What is the parivartan? In the way he looks and in the way he thinks also, because he is now doing reverse conversion. So as a result of which I am suggesting, what am I suggesting? I am suggesting that, like everybody suggested, make a regional plan. But he is very clear. He is saying that the government admits that there are no plans to draft a new regional plan. सगळे म्हणटा रिजनल प्लॅन कर, तो म्हणटा देर आर नो प्लॅन्स. दिस इज द रिप्लाय एलएक्यू. सो आतां करप कितें? लोक बेजार जाता, ते म्हणटात दोंगर वता आनी कितें वता. हांवें पयर सांगलें तुका असो भुतानीचो दोंगर तुमी कापून दिता 17A वापरून. जी केस आशिल्ली आज हायकोर्टान, केस येवपाचीच आहा, तुवें काडून ते मळमुगा पिडीए दोंगर कापूंक परमिशन दिलें. हे स्पीकर सर अशें जातकर एक के बिल्डर म्हणून आहा, हांगा आमी उलयले इन द हाऊस. लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो हॅड स्पोकन लास्ट टाइम. यू गेव अस अ सॉलेम अश्युरन्स की दिस प्रोजेक्ट विल नॉट कम एट चांदोर म्हणून. हे स्पीकर सर दिवन तो प्रोजेक्ट तो अप्रूव्ह केलो. सो व्हॉट इज द सॅंक्टिटी ऑफ दिस हाऊस? वाय आर वी टॉकिंग हियर? दिस इज अ मॉकरी ऑफ दिस लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. दिस इज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी. स्पीकर सर, ह्यो के बिल्डर म्हणटा हांगा क्लियर कट एश्युरन्स दिला, म्हजे कडेन वर्बेटीम रिकॉर्ड आहा, आनी इतलें असून ताका लायसन दिता तुमी. सो आमची उरली कितें स्पीकर सर? वॉट आर वी? दिस जस्ट ड्रामा टू शो द पीपल. ते के बिल्डराचे आम्ही कॅन्सल केले न्ही. केले पण आता मेळत का? आता बांदपाक लागला तो ते कॅन्सल करता म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी मागीर. आता न्ही स्पीकर सर, आता हांव फुडें म्हणटा की 82 केसीस स्पीकर सर NDZ कन्वर्जन जाला म्हणून इन्फॉर्मेशन आहा. सो अशें आसतकच स्पीकर सर आमी नवो रिजनल प्लॅन जर तूं करना जाल्यार गोंय उरचें ना. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणटा कितें आहा जाण तूं? कंट्री इज बिकम टावन. काल रोहन खोट्याच्या पंचायतीन टावन कितें तो टावन स्क्वेअर कसो येता तसो आतां सगळे गांवांनी टावन जातले. सगळे मोरजे बिरजे मांद्रे आनी खंयचे लोलये, दीस वील ऑल बिकम टाउन्स. आनी हांगा MLA बी म्हणटा कितें आमकां नाका, आमकांय बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, रस्ते व्हडले जाय. ते रिजनल प्लॅनाचे रस्ते ते 30 मीटर काय कितें 25 मीटर करून MDR करुया. स्पीकर सर, एक क्लियर कट तकलेन धरा अँड लेट इट बी नोन टू द होल हाऊस की जे दिसा रिजनल प्लॅन नोटिफाय जाता त्या दिसा तो एप्लिकेबल जाता. तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर घालून लॉक करूंक मेळना. तो जो केल्लो तो 2012 ते चूक आशिल्लें. आनी हो रिजनल प्लॅन कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस फॉर्म करून केल्लो. आतां तुवें नवो रिजनल प्लॅन करचो पडटलो. धर तूं करना, कित्याक तुवें उत्तर दिल्लें आहा की आपूण रिजनल प्लॅन करपाचें कसलेंच इंटेन्शन ना. नो प्लॅन फॉर अ रिजनल प्लॅन. दिस इज वॉट इज द आन्सर. स्पीकर सर, तशें जाल्यार हांवें एक TDR म्हणून एक हें हाडिल्लें. TDR म्हळ्यार कितें? कोणाक तो टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट नाका आसतलो TDR हाडल्यार. स्पीकर सर, हांवें हाडिल्लें तेन्ना कोणाक तें समजूंक ना. TDR म्हळ्यार कितें? एवरी प्रॉपर्टी will be assigned a development right and this development right can be encased. म्हळ्यार कितें? तुजे कडेन जर शेत आहा, ओ तुजे कडेन मॅनग्रूव आहा, ओ तुजे कडेन दोंगर आहा, ओ तुजे कडेन आनी कितें आहा जें बांदूंक मेळना, ताका एक डेव्हलपमेंट रायट म्हणून असायन आसतलो. तूं तो कितें करता? हें प्रिजर्व करता, दवरता हें शेत अशेंच. हें शेत अशें दवरुपाक हो डेव्हलपमेंट रायट आनी कोणाक तूं विकता. खंय विकता? हांगा न्ही, खंयचे तरी पठाराचेर जंय इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आसा. हो आमी हाडिल्लो तेन्ना कितें जालें? हांव सडनली BJP बरोबर गेलो म्हणून कितें बरें गेल्यारूय ते वायट म्हणून सगळेच गाळी मारताले. तेन्ना गिरीश चोडणकरान स्टेटमेंट काडलो तेन्ना, अरे जमीन नासतनाच कशी डेव्हलपमेंट रायट असायन करूं येता काय म्हणून. आनी सगळे उलोवपाक लागले NTDR कितें कितें. पूण क्लाउड आल्वरीस जो सगळ्याक तुमचेर केसी घालता, ताणें एक दीस अशें टंग इन चीक म्हणलें की TDR वॉज अ गूड पॉलिसी म्हणून. पूण ती कशी म्हणली? मोठ्यान म्हणूंक ना. मोठ्यान म्हणल्यार हांवें जें कितें केलें तें सारकें जातलें पूण तें ल्हवू म्हणलें ताणें. मे बी इट इज रायट. कोणें चिंतूंक नासतलें की पॉलिटिकली आमी तें करपाचें केलें तें सारकें म्हणून. मे बी दॅट वॉज द केस. पण आज ती TDR पॉलिसी तुजे कडेन आहा, तुका जर गट्स आहा आनी तूं जर असो आतां तुजें परिवर्तन जाल्लें आहा जाल्यार ही TDR पॉलिसी इम्प्लिमेंट कर. कोणाक नाका आसतलो तें मागीर टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. म्हाका गट्स आहा काय ना तो विशय वेगळो. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करता हांव मागीर कितें आहा तें. मुख्यमंत्र्याची व्हडली चर्चा ही ही बारीक चर्चा न्ही. तुमी चर्चा करपाकूच तुमकां म्हाका दिसता हें काडचें पडटा, कितें तें प्रसाद घेवचो पडटा, मूर्त घेवपाक अशें म्हाका दिसता.
ते गोंयान सगळे चल्ला ते भशेन अशें दिसता 1 and 2 उलोवपाक मूर्त काडचो पडटा खंयचो बरो मूर्त काय म्हणून आनी दोगूय देव पावरफूल करतात ह्या दिसांनी देव म्हणून अशें लागल्या आमी बाबा आसा तशें बरें आहा म्हणून भितात देवूच लागल्या सारखे स्पिकर सर आनी देवानूच आमकां गोंय साल्वार करूंक जाय सो देव करा करीत रावा पूण करतना अशें परिवर्तनूय तुमचे भितर जावचें हें मागता हांव ही TDR पॉलिसी हाडची कॅरींग कॅपॅसिटी म्हणटा जी खालूसान उलयलां ती कॅरींग कॅपॅसिटीचेर स्टडी जावची तुमचो सुरेश प्रभू उलयत आसता स्पिकर सर परमिशन्स बाय इग्नोरींग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिट्स स्पिकर सर हे मेगा प्रोजेक्ट जे पास करतात रस्ते ल्हान आसतना सांकवाळ बींग अ टेक्स्ट बूक एग्जाम्पल असले जावचे न्ही स्पिकर सर पॉप्युलेशन प्रोजेक्शन म्हणटा नाच आज म्हाका डिलायला लोबो उलयता म्हाका कॉमीक लागली ते मागता की आपलो गांव 60% दवरा म्हणून 120 करून नाका म्हणटा अरे रिजनल प्लॅनान तो 60% आहा सो रुलिंगाचे आमदार पांय पडटा कितें की तो दिगंबरान हाडिल्लो रिजनल प्लॅन म्हळ्यार काँग्रेसीन हाडिल्लो रिजनल प्लॅन तो मातसो दवरा म्हणून तुमचे आनी नवे कांय करूं नाका म्हणून कितें स्पिकर सर ही कसली अवकात जाल्या तुमची कितें जालां तुमचें अक्कलेक पावले तुमी स्पिकर सर आता फुडें पळोवया गायडलायन्स फॉर न्यू अर्बन एरियाज अर्बन स्प्रॉल म्हणटा ते वाडीत आहा हायर FAR करता अर्बन स्प्रॉल इज इन्क्रीजिंग मुख्यमंत्र्यांनी नंबर 1 आनी नंबर 2 उलोवन सांगचें की वी आर इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ सिटीज फ्रॉम 11 टू एज मेनी मोर नाजाल्यार वाडयता कशी FAR तुमी स्पिकर सर हाय कोर्टाचे आनी सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट जाता आनी कितें जाता पूण पॉलिसी चेंज हाडपाक तुम्ही कशाक फुडें सरना ती पॉलिसी चेंज करपाक परते कोर्टान धाडटा मनशाक स्पिकर सर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट म्हणटा ती वस्तूच ना आनी अशें हाचे खातीर अशें दिसता की हातून प्लॅनिंग टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग नाच प्लॅनिंग म्हणटा विसरले तुमी सो हांव मागता स्पिकर सर ही TDR पॉलिसीचेर ताणें एक डायरेक्ट हें करचें आनी आमी हिंदीन बी उलयतना म्हणटा गोवा के शहर में हम गए सो आतां कितें जालां सगळें गोंयच शहर जावपाक लागलां इट इज बिकमिंग अ सिटी स्टेट ते सिटी स्टेट करपाक आमकां नाका हाजेर तुमी क्लियर जाणून घेवचें आनीक रिजनल प्लॅन जायना जाल्यार TDR करता म्हणून अनाउन्समेंट करचो ताजे पयलीं सगळे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्साचेर मॉरेटोरियम घालचें अदर दॅन इन सिटी एरियाज आनी म्हाका दिसता अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हायलेशन्स आनी ट्रान्सपेरंट करेक्टीव प्रोसेस म्हणटा तो आसपाक जाय स्पिकर सर हांगाच्या हांव म्युन्सिपालिटीन वता म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नंबर 55 स्पिकर सर हांगा जाय म्हणटा तो पिपल्स प्लॅन नॉट अ मास्टर्स प्लॅन स्पिकर सर हांवें हांगा मडगांव फोंड्या आनी वाळपयचो मास्टर प्लॅनाचेर क्वेश्चन घाल्ले तुमी म्हणल्यार की तुमी 2 कोटी रुपयाचे वयर मोडल्या म्हणून मडगांवचो मास्टर प्लॅन इज बिकम कंट्रोवर्शियल कित्याक मडगांवच्या आमदारान एक स्टेटमेंट काडलो की वाय शूड आय कन्सल्ट पीपल काय म्हणून इट इज नॉट देयर टू कन्सल्ट पीपल दिस इज अ स्टेटमेंट डन बाय द पर्सन हू यू रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट लायक युअर फादर स्पिकर सर हे मदींच मोगान अशें पडले की हाणें ताका बापूय केलो आपलो ऑलमोस्ट माझो बापूय सगळे जाणांक हांव कोणाचो चलो तो ह्या राज्यान मुख्यमंत्री एक मिनिट बापूय कोणाचो हांवें तुझ्याच मित्राक फ्रेंड करून घेतला तितकेंच आनी आनी काय तुजोच मित्र तो स्पिकर सर आता मास्टरान कितें सांगलें की लोकांक बी कांय कॉन्फिडन्सान घेवपाक गरज ना मास्टराचो प्लॅन इज मास्टर प्लॅन कोण मास्टर आतां ज्याचे खातीर तुमी कायदो हालयलो हांकां आमी उडयले आनी खरें एक्चुअली 5 मतांच खंयची हांची ना जाली आतां वयर काडून इलेक्शन करचें पडलें हांकां कित्याक मास्टराक हाडला कसो तरी ताका आतां राखूंक जाय आतां मुखेलमंत्र्यान खंय कदेलूय केला खंय हे सायडीन मंत्र्याच्या हातून म्हाका कोण तरी सांगतालो अरे ताची कदेल तुजो हालयले आतां जाताच म्हणटा तो रोखडोच सो जाता जाल्यार जावं रे पूण तो मास्टर तुमचो आसतलो तो लोकांचो मास्टर न्ही प्लॅन जावपाक जाय लोकांचो प्लॅन मास्टराचो प्लॅन न्ही रियल इस्टेट करपाक स्पिकर सर आतां मडगांव म्युन्सिपालिटीचे आज पेपर पळय तूं पेपर वाचता मरे आनी तुका पेपर दाखयतात मरे हो पळय मारगांव म्युन्सिपल कावन्सील फेसीस 45.92 crore टॅक्स एरियर्स आयचो पेपर हो गोवन मडगांवकाराचोच पेपर कळ्ळें तुका हो पेपर म्हणटा इतले पयशे उरल्या म्हणून आज चवथीचे पयलीं फातोर्डाचे निवळ करपा जाय पळय ते गोवा फॉरवर्डाची हे टी-शर्टां घालना हांव म्हज्या पयशांनी लेबर घालता ही परिस्थिती इतल्या भिकेक पावले ही म्युन्सिपालिटी आनी पयशे आहा 45.93 crores नॉट रिकवरींग एकलो कोण तरी आयलो LDC
एमएमसी ताणे फेस्ताचे पयशे घेतले आनी तो केलो ताजे केसूय जायना कांय जायना कितें स्पीकर सर आनी मुख्यमंत्री आतां तुजो डिपार्टमेंट हो आनी पयशेच घेवन गेलो ताजेर केसूय घालना कोण कांयच करना पेपराचेर येता ही काय बरी कॉमीक आनी झगडटा कोणा कडेन येता दाजी बरोबर एसपीडीए वर्सीस एमएमसी सांगचे उबे रावन नाजाल्यार ना म्हणून आमी वचतात गार्बेज तो म्हणटा म्हजी गार्बेज तो म्हणटा ताजी गार्बेज हो म्हणटा हांव कलेक्ट करपाक तो कर कितें आमी जर अशेंच चलयताले ते काय एकदम पेपरार नांव येनासलें काय बरें चलतालें पूण हें कितें आहा हें मास्टर्स प्लॅन स्पीकर सर पणजे कितले आहा 109 कोटी मडगांवाक ग्रांट कितलो मेळटा 5.25 crores तातूंत 1.62 crores अनयुटिलायज्ड आनी एक देवा खातीर हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन ते स्मार्ट बी म्हणून हाडून कितें चुकून आमचे बी मतदारसंघात हाडची मडगांव कर तूं तुजो प्रयोग करता जाल्यार म्हजे मतदारसंघात म्हाका स्मार्ट म्हणटा तें उतरूच नाका आमी अशेंच हे जे आहा धोणे आहा पळय तशें बरें आहा आमी आमचें चलता तेंच बरें आहा आमकां स्मार्टनेस कशेंच नाका तुमचें स्मार्टनेस म्हळ्यार अशें की पयशांचो इबाड आसा तितले त्रास लोकांचो धंदो काबार हें सगळें पणजे जाल्लें आहा तें आनी चुकून पुजो आमकां नाका स्पीकर सर कब्रस्तान म्हणटा तशेंच आहा तुमी तुमचे जे कोण मुसलमानांक तुमी वयर काडटा पळय हज बीज घाला तो कोण हे ते मशिदीन वचना असले मुसलमानांचे लिडर करतात ते तुमकां कब्रस्तानाचे सांगना मरतकर तांकांच पुरपाचे आहा थंय म्हाका पुरपाचो ना सांगा तांकां ते असले इश्यू घेया म्हणून नाजाल्यार कित्याक दवरल्या खुट्याचे माकड म्हणून स्पीकर सर पार्किंग प्रोजेक्ट आहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर त्याचो माकड बी नाका जाल्ले शब्द ताका सांग कोणाचो रे तो तुका म्हणून हाडलो कोणाकूय म्हणून हाडला तो खुट्याचो माकडच तो पार्लमेंटरी लँग्वेज जी आहा पळय न्ही ती तेणी वापरची कितें माझे इतकेच म्हणटा म्हणटा तो कोण असता पंच डेट वर्ड खुट्याचो माकड म्हळ्यार कितें तो शेतान दवरलेलो असता ताची कोंकणी उतर काड पार्लमेंटरी लँग्वेज वापरची पार्लमेंटरीच उतर तें खुट्याचो माकड इज अ स्कॅर क्रो टू स्कॅर द क्रोज सो ते मुसलमान तुमकां नाका तुमी असो मनीस सॅम्पल दवरलो स्क्रॅप की आनी कोण तुमच्या मनान येवचोच ना स्पीकर सर म्युनिसिपालिटीचे रिनोव्हेशन मार्केट कॉम्प्लेक्स डिले आहा मडगांवान मल्टी स्टोरीड पार्किंग प्रोजेक्ट म्हण तो पझल पार्किंग प्रपोजल चालू आहा ब्लॅक स्पॉट्स म्हणते तशें आहा सोंसड्याचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट मंत्र्यान व्हरून थंय झाडां रोयली मुख्यमंत्र्याक दुसरे दिसा सांगले प्रोजेक्ट येवपाचो आहा म्हणून झाडां खंय रोयता काय प्रोजेक्ट खंय घालता 1 and 2 मूर्त घेयात मूर्त काढा आणि उलया पयल्या मागीर उलया Speaker sir, honorable member is continuously pointing at both of us, 1 and 2. 100%. No, You can see. I can't. I'm not trying. There's no. I can see. Speaker sir, I just need 1 minute because tomorrow. I will bring 3 also. Unnecessarily. 1, 2 and 3 also. I think 3-4 बी आमकां नाका आमी दोघे बसल्या पण हांगा 1 and 2. दोस्त आहा तुमी गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांव फक्त मंत्री तेजे कॅबिनेटीन हा हेचे अननेसली फाल्याचे हेडलायन 1, 2. अरे तू हेडलायन तुम्ही मॅनेज करा हेडलायन तू मॅनेज कर TDR जाय न्ही हांव चर्चा करता न्ही सीएमा कडेन चर्चा बिर्चा सगळी करा चर्चा स्पीकर सर एक गेले खेपे असेंब्ली सेशन जाले 3 महिने पयलीं ते इश्यू जे काडिल्ले ते आज मेरेन तशें आहा मूर्त मेळना म्हणटा पडलो न्हू नाजाल्यार उलयना कित्याक तुमी तो दिसाक एक कायदो हाडटा हाजेर कायदो कित्याक हाडूंक जायना TDR तुजे कडेन पॉलिसी आहा रिजनल प्लॅन करपाचो ना TDR हाड have the guts to say that I'm bringing this policy. कोण ना म्हणटा तू कितें सर स्टेट ऑफ स्टरिलायझेशन आता बाब रोहन खंवटे टुरिजमाक इतले पयशे हाडटा हांगा येवचे कुत्रे काडटा आनी टुरिस्टाक घास मारता कशें करप तें आतां ताका ते हाजे निलकंठा कडेन 1.5 जमनी ना तो येदे अशें बारीकशें कितें तरी करता आनी तें कांय जायना करप बरें कितें अरे इतले व्हडले तुझे पळय माटोळी म्हणटा तूं माटोळी जाल्यार कर मरे ताचेर फंड काड स्पीकर सर बरं मोदी मातशें उलोवचें न्ही पळय एक मिनीट म्हाका दिसता तूं मोदी उलयता आतां एक म्हाका कळ्ळा मुखेलमंत्री गेला मूर्त काडपाक बरें वायट न्ही स्पीकर सर गार्बेज ट्रक्स ते लिचेड ते उडयत आसतात इल्लिगल हँडक्राफ्ट चालूच आहा स्पीकर सर हें जर सगळें हांव लिस्ट दाखोवंक गेलो जाल्यार म्हाका अशें दिसता की आमचो मंत्री जो आहा ताका जे परिवर्तन आता आयला तो म्हणटा ताका एक कळूंक जाय की
म्युनिसिपालिटी त्यो लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीज तातूंत तुमी गेले खेपे हस्तक्षेप केल्लो ती वॉर्ड रिजर्व करपाक आनी कितें करपाक आमी कोर्टान गेले आनी सरकारान शेण खालें सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर हाडली आमी फावरात ती लज परती करून दिवं नाका क्लियर करा सारकें बाबा हांगा घालतले तुमी 3 इंजिनां तुमचे कडेन आहा फोंड्या हांव गेल्लो पब्लीक आउटरीच ते म्हणटा खंयचे तरी गाडे ते काडले आनी 40 वर्सां आशिल्ले गाडे धपक्याक मोडून उडयले म्हणून कांय नोटीस ना कांय ना स्पीकर सर 40 नीस गोंयकारांचे पोट मारले 3 इंजिनां तुमचे कडेन आहा कितें स्पीकर सर मुर्मुगांव तुजो एक ग्राउंड आहा मिनिस्टर म्युनिसिपल ग्राउंड आहा मुर्मुगांव गोल पोस्ट आहा गोल पोस्टाच्या सायडीन हें घाला कितें रे तें हें रे सिवेज पीठ रे सिवरेजाचे पीठ गोल पोस्टाच्या सायडीन ग्राउंड बंद केला आनी सिवरेज हाडली ग्राउंडान भितर म्युनिसिपल ग्राउंड मुर्मुगांवचो पळय परिस्थिती सो बिकट परिस्थिती आहा तूं मातसो थंय भोंव तूं आनी खंय अशें भोंव नाका गांवांनी भोंव ह्या दिसांनी स्पीकर सर फॉरेस्ट आतां फॉरेस्ट डिमांड नंबर 68 बाब रवी नायकाक म्हणजे सायडीनूच आहा ताकाय पळय आतां पळयतकच याद जाता बाब रवी नायकान पयर बरो स्टेटमेंट काडला तो ओगीच स्टेटमेंट काडना ताका भरपूर खोलायेन हें आहा ताका अंडरस्टँडींग आहा आनी तो सामको तळा गळ्यांतल्यान आयिल्लो मनीस ताणें स्टेटमेंट कितें काडला की हे गवे जे देंवतात हे बिबटे जे देंवतात तांकां पोसा म्हणून सारकें आहा तेजें स्पीकर सर हांव खरें अभिनंदन करता करेक्ट कित्याक सगळीं रानां बिनां काबार तुमी केल्या ते बावडे गवे सकयल देंवता तो आमचो कितें तो स्टेट एनिमल आनी ते बिबटो म्हणटा तो प्रिजर्वड स्पिसीस तांकां पोसा म्हणून तांकां पोसपी कोण ना रानां खाली तुमी तांची रानां काबार केली म्हणटा बाब रवी नायकाचें हांव अभिनंदन करता ताणें सांगलां तें सारकें आनी हांव मागतां की तो म्हादयचे ते मदींच वाघ आपले 2 हांकां कब्स घेवन वता हें सगळें आमकां दिश्टी पडटा तुमी तो वाघ तो पास जातालो म्हणटात कसोच तो टायगर रिजर्व करपाक तयार ना आनी ती म्हादय ते साल्वार जायना स्पीकर सर आतां तूं बेल मारनाका आतां आयकून घे स्पीकर सर थॉमस आराउजो कमिटी 329 सर्वे नंबर्स फ्रॉम द फायनलायज्ड लिस्ट हॅव बीन रिवर्स्ड स्पीकर सर तातूंत भुतानीची प्रॉपर्टी आहा ती कोणे केली एक्यान काय दुसरे नंबर 2 ताजेर म्हज्यान आनी खूब उलोवंक जाता पूण ते उलयना तुमी पयलीं मूर्त काडा पूण ह्यो 329 रिवर्स केल्या पळय तातूंत तुमी अर्द रानां काबार केली ताजे खातीर रवी नायक सांगता सारकें ते हांकां तुमी गोव्यांक आतां पोसपाक लागा एक गोवा एडॉप्ट करा म्हणून तुमी सांगात स्पीकर सर सो आतां कॅम्पा फंड्स 25-26 गोवा रिक्वेस्टेड 33.98 crores स्पीकर सर ओनली 13.7 crores was approved गोवा has unspent campa funds 406 crores पूण ते कॅम्पा बिम्पा यू नो दीस व्हेरी वेल कित्याक जायना तुमच्यान वाय डू यू नॉट यूज इट फॉर क्रिएटिंग ST एम्प्लॉयमेंट स्पीकर सर हे करपाची गरज आहा आतां हांव येता डिमांड नंबर 47 गोवा मेडिकल कॉलेज स्पीकर सर गोवा मेडिकल कॉलेजान टोकन सिस्टम आहा गोवा मेडिकल कॉलेज व्हेरी गुड राजेश पाटील ताजे पयलीं डीन आशिल्लो आमचो बांदेकार बी बरें ते डिनाक कित्याक धाडलो तो म्हाका कळना पूण बरे मनीस गोंयकार वळखताले फोन मारल्यार काम जातालें विश्वजीत काम करना अशें न्ही एज अ हेल्थ मिनिस्टर गुड हेल्थ मिनिस्टर आनी तो वता आनी केन्ना केन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचून जो कितें तो लोकां खातीर करता ताजे खातीर ताच्या पक्षान म्हणून ताका सपोर्ट केलना वी आर विथ द डॉक्टर्स म्हणून सांगलें आनी आज सगळे म्हणटात तुमी बरें काम करता कितें बरें काम करता एकल्यान डिफेंड करना ताका बरें काम करता जाल्यार खंय गेलो बरें डिफेंड प्रदेश अध्यक्षान स्टेटमेंट काडलो वी आर विथ द डॉक्टर्स म्हणून सो तूं तकलेन धर तूं कितलोय परिवर्तन जा हातून एडॉप्टेड म्हणून एक आहा आनी ओरिजिनल म्हणून आहा तुका ते एडॉप्टेडच म्हणून मानता स्पीकर सर ताजे फुडें वता टोकन सिस्टम आहा 4 वरांचेर सकाळीं उबो रावचो पडटा 4 वरांचेर सकाळीं कितें करपाक कार्डियोलॉजी 140 tokens 4 times a week neurology 100 tokens twice a week endocrinology 50 tokens twice a week pediatric cardiology 20 tokens twice a week pediatric endocrinology 50 tokens once a week स्पीकर सर हे OPD एक्सपांड करपाक जाय आनी डिसेंट्रलायज करपाक जाय आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्पीकर सर हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा ते हांव मंत्र्याक एक हें सांगता म्हाका अश्युरन्स जाय 2 फ्लोर आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एम्प्टी आहा तुझे नंबर 1चे तकलेनी एक आसा नंबर 2 दुसरे आहा पूण ते आमकां लागना हॉस्पिटल आमच्या गांवांत आहा आमच्या मतदारसंघान आहा म्हज्या घराच्या ऑपोजीट आहा ते 2 फ्लोर पयलीं उगडे कर ताजे बेड घाल आनी चालू कर
बोरकार बिरकार आहात सांग तांकां ताका बाबड्या फोन करता कितें ना बेड ना ताजी चूक न्ही ती बेड नासतात ती खरी करप कितें ताणें स्पिकर सर ती कोणें केन्ना मागिल्लें नर्सिंग कॉलेज जावचें म्हणून खंयच्या आमदारान मागिल्लें हांव हांगा 15 वर्सां आहा कोण मागूकच ना नर्सिंग कॉलेज करचें म्हणून कोण मागूकच ना मेडिकल कॉलेज कर म्हणून सो कोण आयडिया कोणाची मेडिकल कॉलेज हाडचें नर्सिंग कॉलेज हाडचें नाजाल्यार कितें तें एम्स हांव एम्स म्हणून सांगून गेल्लो ते मोडवाडियाक तो मला नाही ओके पैसा कितें रायका म्हणून हांगा येवन अनावन्स केलें प्रायम मिनिस्टर एम्स करता म्हणून सो सारकें बोकळे मारीत रावप स्पिकर सर हांव मागता की ते तूं कांयच करूं नाका ते आसा तशें ते 2 फ्लोर ऑपरेशनल कर ह्या आमकां वी हॅव टू बी फ्युचर रेडी काल रोहनान फ्युचर रेडी म्हणटे उतर पयर बरें 2-3 काडला तशें तुमकां फ्युचर रेडी ना दिसता तुमकां आयच्या दिसाक जगपाचें खाल्ली पड हाडली पड खाल्ली पड तशें म्हणटें कितें तरी कशें तें सुभाष कितें म्हणटा तें उतर तशें तशें आयच्या दिसा खातीर तुमी जगता अशें दिसता कांयच प्लॅनिंग म्हणटे ना फुडें स्पिकर सर गोंयाक एक हेपेटॉलॉजी डिपार्टमेंट जाय 2000 केसीस ऑफ अल्कोहol रिलेटेड Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पिकर सर एक कॅरी अँड फॉरवर्ड म्हणून हॉस्पिटल प्रॉब्लेम आहा म्हळ्यार कितें 2563 पेशंट्स फ्रॉम वालपय हेल्थ सेंटर 2867 फ्रॉम सांकली 1226 from Bicholi were shifted to GMC. 9435 patients from Karkon, Kurchar, and Bali, Darbanoda, Kepe to South District Hospital. Many of them later shifted to GMC. Yes, all the records are 5764 patients from North Goa District Hospital, 5724 from South. Speaker sir, while being shifted, 50 jan mele. Mantri Babu, shift करता 50 jan mele, 39 in transit. स्पिकर सर म्हळ्यार तांकां तुमी मारून उडयले कित्याक तुमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना हे मनीस मेले ताका सरकार रिस्पॉन्सिबल अशें हांव म्हणटा स्पिकर सर हांगा एक इशू आहा की दोतोर राजेश पाटील बरो आसत अमर प्रभुदेसाय बरो आसत तांचे PROजूय बरे आहा GMCन काम जाता पूण कितें आहा तूं इट इज ओवर बर्डन कित्याक तुजी दुसरी हॉस्पिटलां तुमी ओगीच नांवां वायट एलिफंट्स करून दवरलेले आहा तांकां ते म्हूर्त घे बस ताजे बरोबर आनी मागीर ते पयशे हाड तो सांगता आमकां इट इज रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट म्हळ्यार इट इज नॉट अ पॅकेट ऑफ चिप्स हांव म्हणटा आनी आय फर्म दॅट इट इज अ पॅकेट ऑफ चिप्स फकत हवा कांय ना भितर खाड कांय ना तो म्हणटा माटोळी म्हणून आतां माटोळेक तुजें हें बांद सगळें ही सगळी CHC BHC कितें आहा ती हॉस्पिटलां बी बरी करपाची ती बांद स्पिकर सर राव आतां डिमांड नंबर 48 हेल्थ Speaker sir, kidney diseases are on the rise in Karkon. South Goa alone, 2,783 dialysis patients cost the government 3 crores 47 lakhs. Free dialysis is commendable, but the focus must shift to early detection. TB, Speaker sir, Goichi infection rate 8.6% aha. Only 2,312 out of a target of 6 lakhs have been vaccinated. Kidyak jata hai? Is the government not able to build trust and coverage? तुवें हॉस्पिटल तुवेंचे आमी मातशे थंय गेले रोखडो जीत आनी तुजी मिटींग जाली बरें तें आमचे ह्या आउटरीच प्रोग्रामा खातीर तुमी तरी तुमचो म्हूर्त जालो मेळपाचो वायट न्ही पूण तें तुवें हॉस्पिटल अपग्रेड जावंक जाय CHC into a 100-bed hospital, fill the 59 posts with specialists, provide an ICU, operationalize the hospital immediately. Speaker sir, हांवें आयकलां तुवें हॉस्पिटलाक 4दा पेंट मारलो म्हणून 4दा पेंट मारलो म्हणून हॉस्पिटल उगडें जायना कितें खंय पावला तें पळय स्पिकर सर तुमचें पेशंटांक शिफ्ट करतात तुवेंच्यान तुज्या अजिलोच्यान GMCन मदींच पेशंट खवसता स्पिकर सर कॅन्सर ट्रिटमेंटाक सरकार म्हणटा आपूण इंटिग्रेट करतलो आयुर्वेदा विथ मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आतां आयुर्वेदा तुवें कित्याक हाडलो हातून मदींच आनी कॉस्ट कितलो कित्याक आयुर्वेदा नंबर 1 आयुर्वेदा म्हणून काय म्हणून कित्याक कॉस्ट हा 40 लाख रुपया 40 लाख रुपयान कितें जातलें कॅन्सराचो ट्रिटमेंट हो 40 कोटी म्हणपाचे 40 लाख जाले काय म्हणून स्पिकर सर सो हांव मागता की 187 पोस्ट जे साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आहात चड करून जे सिनियर सर्जन एनेस्थेटिस्ट पेडिएट्रिशियन नर्सीस मायक्रोबायोलॉजिस्ट हांकां दिवचे बेगीन घेवचे लँड लुजर ज्यांचे खातीर हे हॉस्पिटल आयला तांकां जॉब्स दिवचे वो कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना ते दिवंक ना तांकां तरी करचे
पोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हातून सिटी स्कॅन ना, ICU ना, ब्लड बँक ना. स्पीकर सर थंय आहा 2 पॉवरफुल मंत्री, इतले 2 पॉवरफुल मंत्री आसून दोगूय जाण थंय गेलेशे दिसना, नाल्यार हें जायना कित्याक इतले वेळ. मिनिस्टर म्हाका दिसता मिनिस्टर इतल्यो पुजा करता, तो कर्मयोगी जाल्लो आहा, सगळ्याक हाताक बिताक इतले दोरे बिरे बांदले. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हे ताणें सगळें जाग्यार घालचें. कॅन्सर ट्रिटमेंट can bankrupt family. Speaker sir, coverage may increase at least to 5 lakhs than the 1 lakh. 945 National Health Mission NHF professionals working on contract over a decade without job security. तांकां हें कर, परमनंट कर. स्पीकर सर आतां हांव येता अर्बन हेल्थ सेंटर. स्पीकर सर आयक, आमी एक दोतोर क्वॉड्रूस म्हणून आहलो, ताणें बरें केल्लें तें UHC तुजें, मागीर खंयचे तरी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जालें आनी ताका ट्रान्सफर केलो. आतांची परिस्थिती पळय पळय. स्पीकर सर, मंत्री फोटो पळय, हें कितें हो रिसंट फोटो, हो काजिनो जाला तुगेलो अर्बन हेल्थ सेंटर, हातून भितर कार्डान खेळपाक बसल्या पळय. तूं कितें एक्शन घेता हाजेर? काय हाका पॉलिटिशियनाक विचारता, हे प्लेसीट ऑन द टेबल मंत्र्याक दाखय. कार्डान खेळपाक बसल्या पळय अर्बन हेल्थ सेंटरींग, काय हो अर्बन हेल्थ काजिनो. फोटो भितरल्यान काडिल्लो सारको, आनी आमच्या मतदारसंघान तो. Honorable member, please wind up. दोन मिनटां खंयचे वायट ना, ताका ही इज इन द मूड टू लिसन नाव. स्पीकर सर, नाव दीस डॉक्टर क्वॉड्रूस बरो आशिल्लो, ताका तुमी काडलो, पॉलिटिकल इंटरफियरन्स तातूंत आहा. आतां म्हाका दिसता मंत्र्याचेर प्रेशरूय आशिल्लो. आतां हे काजिनो चलता तें ताका बरें दिसता काय ना हें ताणें सांगचें. स्पीकर सर, डेंगी मलेरिया रायज जाल्ली आहा, नवो हेल्थ ऑफिसर आयला, ताका क्रिटिकल हेल्थ प्रोग्रामाचें कांय खबर ना. UHC मडगांव जाला, नुस्त्याचें मार्केट, आणि म्हाका दिसता हेल्थ ऑफ मारगांव इज एट स्टेक. फूड अँड ड्रग्स. स्पीकर सर, एक सायडीन खूब जाणांनी म्हणलें की तो करता, काम करता, बरें करता, हो रिचर्ड. आय ऑल्सो बेसिकली इट वॉज एट माय इनिशिएटिव्ह that this thing of inspections, last time I had only brought it to the notice. I congratulate the minister for good work on that FDA, but there is a thing there की मायकलान म्हणले ते भशेन तिसरे दिसा ते गाडी स्टार्ट जातात म्हणतो. आता तिसरे दिसा स्टार्ट जाता जायना म्हाका खबर ना, पूण मॉनिटर करपाक प्रोविजन जाय, ताजे खातीर तुका स्टाफ जाय. तुवें तें म्हूर्त घे बेगीन, नाल्यार तुका स्टाफ मेळचे ना. एनफोर्समेंट कोणें तरी करूंक जाय. आनी रिपीट ऑफेंडर्स म्हणटा सकाळी इशू आयिल्लो की जो एकदां भेसळ विकता, परतो भेसळ विकता, मागीर ताजेर एक्शन कितें जाता, ती येदीची फायनान कांय जायना. स्पीकर सर, सो म्हाका दिसता हो इशू हॅज टू बी एड्रेस्ड. आतां स्पीकर सर, तशें जर पळोवंक गेलें, रॉ चिकन आनी मीट म्हणटा ते शॉपाक मॉनिटर जावपाची गरज आहा. कंप्लेंट्स अगेन्स्ट इटरीज टेक्स वीक्स टू बी इन्स्पेक्टेड, ते 7 दिसांचेर हाडूंक जाय. स्पीकर सर, आमी गेले वर्सान कितें एग्रेसिवनेस FDAचे पळयलां, वायट न्ही, बरें तें, अशेंच जावचें. स्पीकर सर, 2 गोंयच्यो कंपनी ग्लॅनमार्क आनी इंडोकोक US FDAचे वॉर्निंग आयलां फॉर पुअर क्वालिटी कंट्रोल अँड रिस्क ऑफ कॉन्टॅमिनेशन. दिस इज रिपोर्टेड. Speaker sir, these are the same companies supplying drugs to Goans also. What steps is the government taking to ensure public safety, to restore public trust? This is a question, Speaker sir. So Speaker sir, एक woman and child 56 एकूच इशू घेता, मडगांव सखी वन स्टॉप सेंटर म्हणून. LAQ रिप्लाय सांगता की गव्हर्नमेंट औदा VHS म्हणतो NGO आहा, ताका 50 लाख रुपया दिवपाचे आहा. गेले खेपे बी हांवें ते इशू काडिल्लो. सो म्हाका एक कळना स्पीकर सर की जी बायलां एक वुमन शेल्टर चलयतात तांकां तुमकां दिवपाक 50 लाख ना, पूण गोरवांचे शेल्टर दवरपाक तांकां दिवपाक पयशे आहा, मनशांक पयशे ना. हें कितें स्पीकर सर? हो इशू सेकंड टायम हांव रेज करता. हांव मागता मंत्र्या कडेन की ताणें कितें तरी करचें हाजेर. स्पीकर सर, तातूंत एक नवो सर्क्युलर आयला. हो सर्क्युलर कितें? इश्युअन्स ऑफ बायफर्केशन सेपरेट हाऊस नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्झिस्टिंग ड्वेलिंग्स in municipal council. Mantri, ho jo issue he je ha is a very good thing. No, it is a good thing. This has been our demand very often. You see, you don't have, I think your government is not with you. This has not even been publicized properly. हे म्हाका आनी कोणा कडच्यान मेळ्ळा. इट्स अ गुड थिंग की एक घरान 2 जेन्ना चले जातात, भुरगे जातात, तेन्ना तांकां 2 नंबर दिवन basically issuance of bifurcation separate house number in respect to existing dwelling in the municipal council. Very good. I congratulate you on this. And I mark the जे issues हांवें रेज केल्या, चड करून
जे इश्यूज पाथ ब्रेकिंग आहा लायक फॉर एक्झाम्पल दॅट TDR पॉलिसी हाजेर मंत्र्यांनी क्लियर स्टेटमेंट करचो. देव बरें करूं. श्री गणेश गांवकर. सभापती महोदय, हांव डिमांडाक सपोर्ट करपाक उबो रावला आनी कट मोशनाक विरोध करपाक. हेल्थ सेक्टराचेर उलयतना हांव एक गजाल सांगतलो की जाता तितल्यो बऱ्यो फॅसिलिटी गोंय सरकारान आमच्या गोंयच्या पब्लिकाक दिल्ली आसा. हांव माननीय हेल्थ मिनिस्टराचें अभिनंदन करतलो आनी अशेंच एक काम चालू दवरीत आसतना फुडें लोकांक ह्यो फॅसिलिटी दीत रावपाच्यो. ह्यो फॅसिलिटी आमी जावं म्हणा की GMCन म्हणा, PHCन म्हणा जावं RMDन म्हणा. एक एग्जाम्पल म्हणून सांगतलो स्पिकर सर, धारबांदोड्या पिळी हांगा आमची जी PHC आसा न्ही थंय इवन डायलिसीस फॅसिलिटी आसा. आनी ही फॅसिलिटी असल्या कारणान कितें जाता की आमचे रुरल जे पळय लोक आसा न्ही तांकां तेजो भरपूर फायदो जाता. आमी हॉस्पिटलांत जेन्ना पळय वयता कोणाची खबर बी घेवपाक तेन्ना खुबश्या पेशंटाक मेळटा आमी, बाकीच्या स्टाफाकय मेळटा आमी, पूण कोणाची तक्रार जावं कंप्लेन म्हणटा ती आसना. ते बाबा वखदां शॉर्टेज जाली जावं आनी कितें फॅसिलिटी ना, सर्विसीस बरोबर ना, हें जर पळयलें जायत न्ही जाल्यार लोकांची कंप्लेन ना. तेन्ना अशें प्रूव जाता की सरकाराची जी पळय उपलब्धी आसा आनी सरकार ज्यो फॅसिलिटी दिता त्यो एडुकेट फॅसिलिटी आसा. त्याच प्रमाणे एक गजाल सांगतलो की अवेलेबिलिटी ऑफ एम्ब्युलन्सीस जावं इमर्जन्सी सर्विसीस पळय आसा न्ही त्यो एकदम टॉप क्लास आसा गोंयांत. त्या खातीर सरकाराक आमी धन्यवाद दिवपाक जाय, मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय. बरो परफॉर्मन्स आसा एकदम. ह्याच बरोबर ह्या विशयाचेर उलयतना एक बारीकशें हांव आमच्या माननीय मिनिस्टराचेर लक्ष हाडूं सोदतां. त्याच प्रमाणे माननीय मुख्यमंत्र्याकय हेजो थोडोसो विशय हातीक घेवपाक हांव उलयतां मुद्दाम करून. आज स्पिकर सर म्हजो प्रश्न आसलेलो ऑन स्टार प्रश्न 74 की रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जी कुळ्यां शिगांव पंचायतीक आसा ती खूब वर्सां जाली. ती हें जें पळय बिल्डिंगेचें काम आसा न्ही तें GSIDC मार्फत बांदता. फाटल्या फावटी माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें की जाता तितले बेगीन आमी ही कंप्लीट करतले आनी चालू करता म्हणून. पूण आयच्या उतरां म्हाका थोडेशें कशें जालें की डिस्करेजमेंट दिसलो की एप्रील 26 पर्यंत आमी कंप्लीट करतले म्हणून. म्हजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याकय आनी माननीय हेल्थ मिनिस्टराकय की जाता तितले बेगीन हें काम सादारण मोर दॅन 75% काम कंप्लीट जालां. हार्डली 20-25% काम उरलेलें आसा. तें जर कंप्लीट केलें जायत जाल्यार लोकांक आमची फॅसिलिटी मेळटली. म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की हितून लक्ष घालता आसतना क्रिएशन ऑफ मॅन पावर हें टायमार करपाक जाय. आज सकाळीं आमच्या कांसावलेच्या हेल्थ सेंटराचेर क्वेश्चन आसलेलो आनी थंय कितलेशे पोस्ट वेकंट आसलेले. ह्या पर्टिक्युलरली हेल्थ सेक्टरान जर पोस्ट जर वेकंट जर असले जाल्यार स्पिकर सर म्हाका दिसना की योग्य रितीन आमकां ह्यो सर्विसीस लोकांक जाय त्या पद्दतीन दिवपाक मेळटल्यो. त्या खातीर ह्या RMDक सुद्दां जेन्ना पळय सुरवात करता तेजे पयलीं स्टाफ अरेंजमेंट जो पळय आसा मॅनपावर आसा पळय न्ही तो इन एडवान्स करून दवरूचो. दुसरी गजाल एक हांव मुद्दाम करून उलयतलो की अशी जर समज जर गव्हर्मेंटान जर हो विशय जर हाती घेतलो जाल्यार हितून दोन गजाली जातल्यो. एक कितें जातलें की एम्प्लॉयमेंटूय जो पळय आसा पळय न्ही तो थंय क्रिएट जातलो आनी दुसरी गजाल लोकांक सर्विसूय बरी मेळटली. दुसरो विशय घेता आसतना वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाचेर हांव उलयतां स्पिकर सर. वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाचेर लाडली लक्ष्मी स्किमीचेर एक विशय जो पळय आसा पळय न्ही म्हाजे नजरेक येयलो हांव तुमकां सभागृहाक सांगूंक सोदतां आनी माननीय आमचे मंत्री आसा तांकां मंत्र्याकय हांव विनंती करतां की लाडली लक्ष्मी जेन्ना पळय मॅरेज रजिस्ट्रेशन जाले उपरांत 6 म्हयन्यांनी जर तो जर एप्लिकेशन जर फॉर्म करपाक गेलो जायत एप्लिकंट जाल्यार तो एलिजिबल आसना. आनी त्या खातीर हांव पळयतालो की इवन आमच्या धारबांदोडे तालुक्याक सुद्दां एक 5 केसी आसा अश्यो. कितें जाता की लोकांचे ह्यो 6 म्हयन्याचे जे पळय विशय आसा पळय न्ही तो सोंपोवन सुद्दां लोक वयता आनी एप्लिकेशनूय दिता आनी एप्लिकेशन दिले उपरांत तें एप्लिकेशन जेन्ना पळय ती सँक्शनिंगाक वयता न्ही ते टायम भायर जाले म्हणून तें एप्लिकेशन पेंडींग उरता. तेजे नंतर कितें जाता एप्लिकंट येता कोणा कडेन आमदारा कडेन एप्लिकंट येता आनी एप्लिकंट कितें सांगता आमदाराक तूं एक लेटर जर बरोवन दिलें जायत न्ही तुज्या ऑफिसान येयलें उरलें म्हणून एप्लिकेशन
जाल्यार तें मातशें आपल्याला काम जातलें म्हणटा आनी तेन्ना मागीर कितें जाता की डिपार्टमेंटाचें नांव खराब जाता. त्या खातीर म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक की अश्यो केसीस ज्यो पळय आसा त्यो संपूर्ण गोंयची केसीस ज्यो टायम बार जावन एप्लिकेशन येयल्ले आसा त्यो माननीय मंत्र्यान तेजेर लक्ष घालून सरकार म्हणून ह्यो लोकांक ह्यो केसी ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो क्लियर करून दिवपाक जायो. एक तांकां सटन थोडोसो टायम पळय आसा पळय न्ही तो दिवपाक कांय हरकत ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमचेच लोक ते आनी त्या कांय कारणां लागून तेंची ते पेपर दिवपाक लागून लेट जाल्ले आसता. तर माननीय मंत्र्यांनी हेजेर जरूर विचार करचो. दुसरो विशय जो पळय आसा पळय न्ही गृह आधाराचो, गृह आधाराक लागून हांव परत एकदां माननीय मंत्र्याक आनी सरकाराक हांव कॉंग्रेच्युलेट करतलो. गृह आधाराचो जो पळय विशय आसा न्ही पेंडेन्सी गृह आधाराची आमच्या धारबांदोड्या तालुक्याक आनी झिरो आसा, कांयच पेंडेन्सी ना. आनी त्या खातीर हे तेंचे एफर्ट्स एप्रिसिएट करता आसतना माननीय मिनिस्टराचें ऑफिस म्हणा जावं तेंचे डावन लेवल जे पळय लोक सगळे पळय आसा पळय न्ही तांकां सगळ्यांक आमी धन्यवाद दिवपाक जाय. धारबांदोड्या तालुक्याच्या ऑफिसाचें हांव मुद्दाम करून सांगतलो की हे लोक बऱ्या पद्दतीन काम करता. जेन्ना जेन्ना तांकां सर्वे बी करपाचे आसता न्ही तेन्ना इमिडिएटली त्या सायटीर वचून ते सर्वे करता आनी तेजे ते सर्वेचे रिपोर्ट सबमीट करून त्या बेनिफिशरीक जाता तितले बेगीन केस ती सँक्शन करून बेनिफीट मेळपाचे प्रयत्न करता. आतां ही रिमोट एरिया आसल्या कारणान स्पिकर सर एक विशय कसो आसा जाणा की जेन्ना हे फॉर्म आमी सबमीट करता, आतां फॉर एग्जाम्पल एक सांगता धारबांदोड्या जे पळय लोकांचे फॉर्म दिवपा जाय न्ही ते म्हाज्या ऑफिसाच्या मार्फत व्हरून आमी हेड ऑफिसाक दिता. मागीर विखुरलेली सगळी एरिया आसा ह्या पंचायतीचो गांवाचे सगळे लोक येता ते एक कशें आसा की जर तर त्या तालुका लेवलाचेर जर फॉर्म जर एक्सेप्ट केले जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक थोडीशी थाकाय मेळटली. आनी विशय कितें आसा की सँक्शन जाता, केस सँक्शन जाली तेन्ना त्या एप्लिकंटाक कितें जाता डायरेक्ट कळटा ताका आनी कोणाक रिजेक्ट जाता तेका कळना. त्या खातीर हो डेटा जो पळय आसा पळय न्ही तो जर तालुका लेवलाच्या ऑफिसाक जर शेअर केलो जायत जाल्यार कोणाचे खंयचे पेपर कित्याक लागून रिजेक्ट जाला कितें कमी आसा ते सबमीट करून त्या मनशाक थाकाय मेळूंक शकता. तर हांव मुद्दाम करून सांगतलो परत एकदां की सामकी एक रियलिटी अशी आसा ह्या पर्टिक्युलरली केशीक. थोड्यो केसी ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो ऑन होल्ड आसा. कित्याक लागून तर नॉन सिडींग ऑफ बँक अकाउंट विथ आधार नंबर. विलेजींनी कितें जाता हो विशय जो पळय आसा पळय न्ही हो विशय आसा तो कितें जाता की लोकांक ही फॅसिलिटी मेळना. त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक की ह्या गोश्टीक लागून जर तर गांवांनी थोडे बारीक बारीक जर कॅम्प जर केले जायत न्ही जाल्यार कॅम्पाक हे एप्लिकंट येवन ते जे पळय हे आसा पळय न्ही सिडींग ऑफ बँक अकाउंट विथ आधार नंबर हे करप शक्य आसा. एक बारीकसो विशय हांव फॉरेस्टाचे उलयतलो स्पिकर सर आनी तेजे नंतर म्हाजें भाशण हांव सोंपयतलो. फॉरेस्टाचे उलयता आसतना मुद्दाम करून सांगता हांव नोडल एजन्सी म्हणून जेन्ना पळय गोवोरमेंटान GFDCक अपॉयंट केली हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमची GFDCची चेअरपर्सन डॉक्टर देव्या राणेक सुद्दां. खुबश्यो गजाली ज्यो पळय वायल्ड लायफाक बाकीच्या फॉरेस्टा कडेन पळय ट्रॅक मागीर टूर्स जे पळय आसा पळय न्ही ते खुबशे चालू जाल्या आनी त्या खातीर ट्युरिजमूय वाडपाक तेजो खूब फायदो जाल्लो आसा आनी हे बरे पद्दतीन चलता. आनी ते करता आसतना सरकाराचें अभिनंदन परत एकदां करपाक जाय. सगळ्यांनी सरकाराचें अभिनंदन करपाची गरज आसा. फाटल्या कितलींशींच वर्सां जे डेली वेजीस पळय एम्प्लॉई आसलेले त्या एम्प्लॉईजांक डॉक्टर प्रमोद सावंतान पळय हालींच त्या वर्करांक जे पळय आसा तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवन तांकां खुबशी थाकाय दिल्ली आसा. कोणाक जे पळय 7 वर्सां कंप्लीट जाले तांकां. त्या खातीर परत एकदां हांव सरकाराचें अभिनंदन करता आसतना माननीय हेल्थ मिनिस्टर एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता की जे पद्दतीन काम करता त्या पद्दतीन फुडें हें कंटिन्यू करचें. थँक्यू स्पिकर सर. उल्हास सुवेकर. विरेश बोरकर.
Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, आयज आमी पयलू घेवया तो म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट. आता पयलू म्हणजे हांव जो रिटायर्ड जो आमचो डीन आसा डॉक्टर शिवानंद बांदेकर तांकां एप्रिशिएट करता आनी कॉन्ग्रेच्युलेशन करता कारण तेंच्यांनी खूब वर्सां ह्या जीएमसीन काम केल्लें आसा आनी तेंचे आतां रिटायरमेंट जाल्लें आसा. तशेंच सद्याचो जो डीन आसा JP तिवारी हेंकांय एप्रिशिएट करता आनी तेंच्यांनी आयज हातभार घेतलेलो आसा. तसोच डॉक्टर राजेश पाटील जो MS आसा आनी तेणेन खूब बरे पद्दतीन तो काम करीत आसा. तसोच तेंचो जो एसिस्टंट आसा तो म्हणजे दीपक सांतनेस्कर होय खूब बरे पद्दतीन काम करता आनी अशे बाकीचे कितलेशे डॉक्टर्स जावं स्टाफ आनी बाकीचे क्लिनिकल स्टाफ हे सगळे मेळोन नर्सीस जावं ह्यो सगळ्यो मेळोन हे जे हॉस्पिटल आसा GMC हेजे खूब बरें काम जाता. स्पीकर सर, आमी पळोवया आयज एक डिमांड जो हांव मुद्दम घालपाक सोदता तो म्हणजे MTS स्टाफांचो. जेन्ना सुरवातीक जे आमचे GMC हॉस्पिटल जे सुरवात जाली तेन्ना 208 सुमार MTS स्टाफ घेतले आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर आहले. आता तांकां जेन्ना रोहिदास मंगेशकर म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आसलो हो पयलो बॅच आनी आजून पर्यंत तितूंतले 74 जे आसा तितूंतले 5 जाण आयज हांगा पिड्यार जाले पण बाकीचे 69 आजून पर्यंत कामाक आसा. बट आजून पर्यंत तांकां रेग्युलायज करूंक ना. सो मिनिस्टरान आयज एश्युरन्स दिवपाची गरज आसा की हांकां आजून पर्यंत कित्याक करूना, कित्याक हेज्या फाटल्यान कितलेशे MTS स्टाफ घेतलेले आसा, कितलेशे हांकां घेतलेले आसा पूण हे इतली वर्सां थोड्यांचे आतां रिटायरमेंट पिरियड पासून पावलो पण आजून पर्यंत रेग्युलायज जावंक ना. तशेंच तेंचे एरियस जे आसा ते एरियस 2014च्यान पेंडींग आसा आनी बाकीचे बेनिफिट्स. सो हांव मागता की हांकां न्याय मेळोवन दिवचो आनी हांकां जे काम रेग्युलायज आसा ते करचे. दुसरो जो डिमांड आसा तो आयज आमी पळयता की आमी शिक्षणीक क्षेत्रांत आमची नर्सिंग कॉलेज आसा आनी MSc इन नर्सिंग करता. आयज स्टुडंट्साचो डिमांड आसा जो CMाकूय पावयल्लो आसा मिनिस्टराकूय पावयल्लो आसा की तांकां मंथली स्टायफन हे दिवचे म्हणून जशे भायले राज्यान बाकीचे जी कॉलेजीस आसा तांकां मेळटा त्या पद्दतीन हांगा तांकां मेळचे आनी करियर जो आसा तो फुडें व्हरपाक लागून तांकां परफॉर्मिंग स्कील आनी नर्सिंग मीन्स प्रोफेशनल हितून तांकां घालचे. कारण कितें जाता मागीर त्या नॉर्मल लेवलाचेर ते उरता. सो MSc जेन्ना करता तांकां त्या लेवलाचेर घालचे. तशेंच जी नर्सिंग कॉलेज आसा आमची त्याचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो मिनिस्टरान पळोवचो. कारण कितें आसा म्हाका दिसता तेणें वचून आजून पळोवंक ना कित्याक तेंची टॉयलेट फॅसिलिटी जावं कॅन्टीन फॅसिलिटी आयज त्या पद्दतीन ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज वाट लागलेली आसा. हे मिनिस्टरान दखल घेवची. स्पीकर सर, आतां आमी फुडें या. जेन्ना आमी पळयता की हेल्थ एक खूब गरजेचें आनी खूब इम्पॉर्टंट आनी तितून जो CAG रिपोर्ट येयला CAG रिपोर्टान टोटल जो हेल्थ डिपार्टमेंट आसा आनी कसो ह्याचो दुर्लक्ष जाल्लो आसा हें टोटल एक्सपोज केल्लें आसा. आमी पळयता पयलू येवया जो डिले इन फायनलायझेशन ऑफ टेंडर्स जो आसा जो GMCन घेता जावं DHSन येता हांगा डिले जाता आनी एवेबिलिटीक हेका जो मेडिसीन लागता ही एवेबिलिटीक डिले जाता. हे क्लियर कट जो आसा तो CAGन रिपोर्टान घातलेलो आसा. तशेंच पॉलिसी ऑफ मेकनायझेशन फॉर टेस्टिंग ऑफ इच बॅचीस ऑफ ड्रग्स एकाय स्पीकर सर अशें जाला की मेकॅनिझम हो कांयच ना बॅच चॅक करपाक. सो हो एक आनी एक पॉयंट जो आसा हो CAG रिपोर्टान घातलेलो आसा. तशेंच गॅप्स इन एवेबिलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज पर द नॉर्म्स फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एट GMCH मेडिकल स्टोर डेपो. आतां स्पीकर सर अशें जाला की जो मेडिसीन दवरपाक पासून आयज ते लॅक जाला. हेवूय एक स्टेटमेंट जो आसा तो दिल्लो आसा आनी हितून आनी एक एड करपाक सोदता. आयज आमची गव्हर्मेंटाची फार्मासी आसा. आतां ती फार्मासीन स्पीकर सर अशी हालत आसा की ते फार्मासीचो जो टेम्परेचर कंट्रोल करपाक जो AC एअर कंडिशनर पासून ना. आतां नॉर्मली कितें आसता जो ड्रग स्टोरेज करता ताका 25 डिग्रीच्या बिलो वचपाक जाय केन्नाय तो आनी तो आयज अभाव गेलो नाल्यार ते कितेंय जावपाक शकता. जो मेडिसीन पिड्ड्यारूय जावपाक शकता आनी तेच मेडिसीन आयज गोंयकार घेता. सो जो दुर्लक्ष आसा हो CAG रिपोर्टानूय सांगला आनी हांव स्वता तुमकां सांगता की वचून मिनिस्टरान वचून पळोवचें. गाय तुमकां जाय की दुसरी जी सायडीक आसा वेलनेस फॉरएवर म्हणटा ती प्रमोट करपाक. कारण अशें आसा की जो मेडिसीन आमच्या गव्हर्मेंट हितून मेळटा तो खूब कमी रेटीन मेळटा पण ती प्रायवेट हितून डिफरंटूच रेट चलता आनी हेय स्पीकर सर हांगा दिसून येता. तशेंच ही जी फार्मासी आसा ही प्रायवेट फार्मासी आसा ती तेजे कडल्यान आमचे जे GMC आसा हो मेडिसीन घेता. आतां तो मेडिसीन घेता तो स्पीकर सर कसो आसा तेजी रेट जेन्ना GMC घेता तेन्ना रेट कमी आसपाक जाय डिस्काउंटेड रेट आसपाक जाय. मात हांगा स्पीकर सर अशें जाता की हांगा डिस्काउंटेड रेट आसना तेच MRPचेर GMC परचेज करता. सो स्पीकर सर हेजेंय क्लियरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. कारण अशें आसा की हो आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा आनी तितूनय असो घोल जाता कित्याक तीच फार्मासी तूं पणजे वचोन पळया पर्वरी वचोन पळया
थंय तुमकां डिस्कावंटेड 10% डिस्कावंट 5% डिस्कावंट ही रेट मेळटा. सो हें कशें जावपाक शकता हें CAG रिपोर्टांनी सांगलेलें आसा. स्पीकर सर, आता फुडें या शॉर्टफॉल ऑफ 71 सब सेंटर्स, 24% सब सेंटर्स कमी आसा. 20 प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स म्हटल्यार ऑलमोस्ट 42% कमी आसा. 6 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 50% कमी आसा. हे IPHS जो नॉर्म्स आसा हितून क्लियर सांगला. आनी एक हांव उल्लेख करता कित्याक स्पीकर सर की हो जो डिपार्टमेंट आसा हो खूब गरजेचो, हेल्थ आमकां खूब गरजेचो. आनी रिसंट जो हांगा शिरगांव स्टॅम्पेज जालो त्या टायमार सगळे हे जावपाक लागले खंय वचपाचें कितें. हांव इन्सिडंट सांगता कित्याक हांव GMCन गेल्लो, ते सगळे जे कोण आसले तांकां थंय घेवन येयल्लो आनी तेंच्यांनी स्वता म्हाका सांगलें. तेंच्यांनी पयलू हांगा बिचोले आयले, तांकां बिचोले हॉस्पिटलान आयले तेन्ना एकटोच खंय डॉक्टर आसलो आनी तो एकटोच डॉक्टर ट्रिटमेंट करतालो सगळ्यांचे. सो अशी परिस्थिती जाली की खंय वचो कितें जालें सगळ्यांक हाडून GMCन हाडचें पडलें. सो इन बिटवीन कितें जालें कोण जाणा. सो अशी जेन्ना हें जाता समस्या जाता तितून क्लियर कळटा स्पीकर सर हो जो हें आसा स्ट्रक्चर आसा हेचेर दुर्लक्ष हो टोटल पद्दतीन जाल्लो आसा. स्पीकर सर अशे कितलेशे सेंटर्स आसा. आतां तुवें थंय जो पेडण्या नागरीक समिती आसा ही डिमांड करीत आसा की हॉस्पिटल जे आसा ते बेगांचे बेगान जावचें म्हणून सेटअप जावचें म्हणून. बट अजून पर्यंत तेजेर लक्ष ना आनी अजून पर्यंत कंप्लीट जाल्लें ना. तशेंच आमचो मंडूर हेल्थ सेंटर जो आसा हांवें मिनिस्टराक सगळो डिमांड दिल्लो आसा. हेच्या पयलू आमकां जो आतां सद्याक तेंची लिफ्टूय चलना, तेंचो लेबर रूम जो आसा तो अजून पर्यंत कंप्लीट जाल्लो ना. थंय एक्सरे सिस्टम घालपाक लायल्लो तो जावना. थंय लेबर रूमाक लागून डॉक्टर जाय, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाय ते ना. सो ही परिस्थिती थंय जाल्ली आसा. तशेंच एम्ब्युलन्सय ना. सो जो एडवान्स लायफ सपोर्टाची एम्ब्युलन्स जाय हेजो डिमांड आमी प्रत्येक असेंब्लीन करता पण अजून पर्यंत आमकां मेळोंक ना. स्पीकर सर, हांगा अशेंय आसा की गॅप्स इन द एबिलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन GMCH जो नॅशनल मेडिकल कमिशन आसा हेंच्यांनी सांगला. आतां स्पीकर सर हितून कितें आसा की GMC आमकां म्हाज्या मतदारसंघाक लागता. हांव प्रत्येकदां GMCन पावता, कोण बरो ना जाल्यार हांव थंय वयता आनी प्रत्येक वेळा आमकां दिसता पयलू आमी जेन्ना एंट्री मारता ती कॅज्युलिटीची सिलींग जी आसा ती देंवल्या. आतां थंय इतलो लोड पडटा, कितलेशे लोक येता. ही सद्याक हेल्थ सेंटर्स ना म्हणून आख्खे हाडून GMCन हाडटा. बरी गोष्ट आसा पूण GMCन जो ट्रिटमेंट करपाक फूल फ्लॅश फॅसिलिटी आसपाक जाय आसली ती अजून पर्यंत जाल्ली ना. हेच्या पयलीं आमी सांगलेलें की SSBन जे हें आसा ऑपरेशन थिएटर आसा ती केन्ना पर्यंत ऑपरेशनल जातली. आतां एका वर्स जायत येयलें अजून पर्यंत तें जाल्लें ना. सो ही एका इक्विपमेंट डॉक्टर बाकीचे जे आसा ते ना. तशेंच CAG रिपोर्टान आनी एक सांगला की डॉक्टरूय ना, डॉक्टर जावं बाकीचे जे स्टाफ आसा तो स्टाफ शॉर्टेजूय आसा म्हणून. सो इतली परिस्थितीन आयज आमची GMC चलता. आमी पळयता की GMCन तुमी टॉयलेट वचून पळया, टॉयलेट सारकें आसना, खंय टॉयलेट मोडलेलो आसता, खंय उदक सारकें मेळना, खंय ब्लॉकेज जाल्ली आसा. सो प्रत्येक कडेन स्पीकर सर आयज आमी GMCचो जो वातावरण पळयता आनी ते फोटोज अटॅच करून लायिल्ले आसा CAG रिपोर्टान. तशेंच आमचे क्वॉर्टर्स जे आसा GMCचे प्रत्येक वेळा हांवें सांगला. सो तेय तशेंच आसा, ते अजून पर्यंत हात बसून लायिल्ले ना. स्पीकर सर, हो जो कित्याक घडला की अनयुटिलायझेशनचो फंड जो आसा तो युटिलायज टायमली करिना. 26 to 41% जो फंड आसा हो 2016 ते 22 पर्यंत हो इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून इम्प्लिमेंटूच करूंक ना. कॅपिटल जो आसा तो अनयुटिलायज दवरिल्लो आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की अशी बाकीची हॉस्पिटल जावं म्हापसा आसूं, जावं पेडणे आसूं, जावं काणकोण आसूं, हांगा सगळ्याक शॉर्टफॉल्स आसा हे ह्या CAG रिपोर्टान सांगलेले आसा. आनी इंटेन्सिव्ह केअर युनिट म्हटल्यार ICU सर्विसीस जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाय, जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आतां आमकां नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा ही दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हांगा ती फॅसिलिटी सारकी ना आनी तेका लागून जो पेज आसा तो आमचो GMCचेर पडटा. हेचेर दुर्लक्ष टोटल जाल्लें आसा. आनी स्पीकर सर, जो GMC आमचो आसा तो GMCन आमी पळयता की जो सेव्हिंग म्हटल्यार एवरेज सेव्हिंग आमी पळयता 3 वर्सांचो म्हणजे फाटल्या 3 वर्सांचो तो 72% आसा. आनी 25-26 बजेटान 993 crores हो इम्प्लिमेंट केल्लो आसा. आनी स्पीकर सर, हितूनचो आतां आमी एवरेज सेव्हिंग पळयलो ना 714 crores उरतलो. सो स्पीकर सर, हितून अशें कळटा की डिपार्टमेंटाचे मीन्स मिनिस्टराचें मातशें लक्ष हेचेर आसपाची गरज आसा. समज हें ना नाल्यार अशेंच चालू उरतलें. सो दुसरे कडेन खंय लक्ष आसा नाल्यार हेचेर मातशें पयलू लक्ष घालचें. स्पीकर सर, आतां सद्याक आमी पळोवया स्पीकर सर, आतां सद्याक चल्ला कितें तें जो मेडिसीन परचेज आसा हेच्या बाबतींत हांव उलयतां. कित्याक आमकां एक घोव मेळिल्लो आसा तो म्हणजे शॉर्ट टेंडर. आतां शॉर्ट टेंडर कॉन्सेप्ट कितें, जेन्ना आमी एन्युअल टेंडर जाता स्पीकर सर मेडिसीन आमी परचेज करता आनी NITच्या अकॉर्डिंग टू जो एन्युअल परचेज जेन्ना करता तेन्ना L1, L2, L3 हे बिडर्स आसता.
आता हे बीड जेन्ना करता तेन्ना L1 समज कमी सोल्यान कमी आसना तेका पयलू मेळटा. स्पीकर सर हांगा हांव तुमकां सांगपाक सोदता, हांगा अशें जाल्लें आसा, हांगा कोण पयलू आमी म्हणटाले जावय म्हणून, आतां कोण तरी साडू जाल्या जे साडू बिडिंग करता. स्पीकर सर आतां शॉर्ट टेंडर जेन्ना म्हणटा तो शॉर्ट टेंडर केन्ना आसता, L1 ना L2 दिवपाचो, तेजे कडेन समज तो आयटम ना जाल्यार L2 दिवपाचो, L2 कडेन ना L3 दिवपाचो, आनी ते ना नाल्यार शॉर्ट टेंडर काडपाचो. स्पीकर सर हांव तुमकां मुद्दम सांगता, कित्याक हांगा पार्टिसिपंट ऑलमोस्ट 18 ते 20 सुमार पार्टिसिपंट असता, पण तितूनचे 2 जाण आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक.